Apna Bhada, trusted by Reliance after a successful beginning in Goa, now in Delhi, NCR and Mumbai from 23rd June onwards at your service. GEM Kids, Goa's first truly international preschool, now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सरकारी कचेऱ्यांनी सगळ्या स्टाफाची हजेरी 50% हजेरीची सूट सोपली। गर्दी वर्दळ उणे करूंक खबरदारीचे जीएडीचे निर्देश। 45 वेल्याक वाशीन सक्ती, सध्या बायोमेट्रिक हजेरी ना। मंत्री काब्रालाचो ताचे खात्याचे व्यवहार ऑनलायन करपाचो प्लान। लायट ना थंय 100% घरांक सोलरान लायट। शिक्षण संस्थांनी सोलर पॉवर। रजिस्ट्रेशन खातें जातलें कॅशलेस। ओल्ड गोवा दुसरे फ्लोटिंग जेटीचे उक्तावण। पणजे ओल्ड गोवा उपरांत शापोरा कांपाल वाठारांत येतल्यो आनीक 2 जेटी। इनलँड वॉटरवे टुरिस्टांक आकर्षण। सावंत सरकार रीण भरवण महामंडळाचो फंड उखल्लो। भुरग्यांचे बोर्डाचे एग्जामीचे पयशे खाले। रीण 4200 कोटी वयर। आंकड्याचे गौड बंगाल। प्रदेश काँग्रेसीन केलो पंचनामो। आनी कोविडांत 12वेच्यो परीक्षा रद्द करपा विशीं सुप्रीम कोर्टान विचारलें केंद्राक। सरकाराचो बुधवार म्हणल्यार निर्णय। गोंय धरून सगळीं राज्यां रावल्या केंद्राच्या निर्णयाक। सरकारी कचेऱ्यांनी आता सगळ्या स्टाफान हजेरी लावपाची। 50% हजेरीची सूट सोपली। सार्वत्रिक प्रशासन खात्याचे सर्क्युलर 1 जूना सावन लागू। कचेऱ्यांनी आशिल्ली तशी गर्दी वर्दळ वाडटली हे मतींत धरून सरकारी निमसरकारी मंडळां महामंडळाच्या स्टाफाक एक्स्ट्रा खबरदारी घेवंक सांगल्या। 45 वेल्यांनी वाशीन घेवप। बसका व्हीसीचेर जोर खांक थंडी आसल्यार येवप ना। बायोमेट्रिक अटेंडन्स सध्या सक्ती ना। सार्वत्रिक प्रशासन खात्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांक ऑफिस मेमोरंडम काढला। 45 वर्सां वेल्यांनी कोविड-19 वाशीन घेवचे। कचेरेचो वाठार लिफ्ट पार्किंग वाठारांत गर्दी करपाची ना। सामकी गरज पडल्यारूच प्रत्यक्ष मिटींग घेयात। व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं गजाली हाताळूंक मेळटा जाल्यार पळयात। फिल्डार आशिल्ल्यांक नित्याचे गजालीं खातीर कचेरेंत आपोव नाकात म्हूण अधिकाऱ्यांक निर्देश। कोणाकूय जोर खांक थंडी आसल्यार स्वास घेवंक त्रास जाता जाल्यार तांणी घरा रावचें। सरकारी दोतोरांचो सल्लो घेवचो म्हणूनय ऑफिस मेमोरंडमांत नमूद। मजगतीं कोविड दुयेंती मेळपाचें प्रमाण देंवपाक लागला। पॉझिटिव्हिटी रेट 20% लागीं। 3004 जाणांचे रिपोर्ट आयले। 602 कोविड पॉझिटिव्ह। फाटल्या 24 वरांत आनीक 24 सोंपले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मंत्री काब्रालाचो ताचे सगळ्या खात्यांचे व्यवहार ऑनलायन करपाचो प्लान। लायट ना थंय सोलर सिस्टम घालून 100% घरांक लायट दितले। शिक्षण संस्थांनी सोलर पॉवर प्रोमोट करपाचो प्लान। रजिस्ट्रेशन खातें पुराय कॅशलेस करपाचें आसात। गोंयांत घटस्फोट खंय वाडल्यात। कमी करूंक रजिस्ट्रेशनाची दुसरी सय मारचे पयलीं कावन्सिलिंगाचो प्लान। घटक राज्य दिसाक काब्रालान ताच्या खात्याचे वेगवेगळे प्रकल्प चालीक लायले। आता फायल मुवमेंट फिजिकली खूब त्रास जावपाक लागला। सो पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन विदीन द डिपार्टमेंट फॉर द हेल्प ऑफ आनी बेनिफीट ऑफ द पीपल आमी हें चालू करपाचें। कॉलेजीस आसा वा स्कुल्सां आसा तांकां आमी हो सिस्टम सोलर सिस्टम आसा हो घालपाक जाय असो सीएमानूय आमकां डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनाक सांगला की इट हॅज टू बी डन। वी वील से दॅट द स्टेट इज 100% इलेक्ट्रिफायड इन ऑल सेन्सीस। म्हणजे कितें म्हणजे की खंय आमी ग्रीड व्हरोंक शकून नासले तांकां आमी हो सिस्टम बसयला। आनी सिस्टम बसयलो म्हण ना, आमी हो सिस्टम बसयन आमी मेंटेन करतली, स्वता गव्हर्मेंटूच मेंटेन करतली। रजिस्ट्रेशन खातें ऑनलायन आनी कॅशलेस करपाचो प्लान। लोकांक कास्तीक जावची न्ही म्हूण तालुक्यांनी सिटीजन फॅसिलिटेशन सेंटरां सुरू करतले। खूब केसीस जाता आनी मॅरेजीस नॉर्मली 6 म्हयन्यांनी डिवोर्स म्हाका 1 वर्सान 2 इतले फास्ट जाता।
सो एज अ पॉलिसी आमचे स्टेट रजिस्टर आणि बाकीचे आमचे जे रजिस्टर आसा ते बसून वी थॉट दॅट दीस शूड बी मेड कंपल्सरी ऑफ प्री कावन्सिलींग बिफोर मॅरेज टू मेक देम अवेअर टू डू सिग्नेचर करची पडली. सो दॅट कोर्स वी विथ द हेल्प ऑफ जिपाड. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लोकेश शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. गोंयांत दुसरी फ्लोटींग जेटी घटक राज्य दिसा उक्ती. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवियान व्हर्च्युअली उक्तावण केलें. पणजे ओल्ड गोवा उपरांत शापोरा आनी कांपाला कडेनय खंय आनीक 2 फ्लोटींग जेटी येतात. कांय म्हयने भितर दोनूय जेटीचें उक्तावण करपाचो बेत मुख्यमंत्री उलयला. इनलँड वॉटरवे ट्युरिस्टांक आकर्शण थारतले म्हूण पोर्ट्स मंत्री मायकल उलयलो. This is the second floating jetty we are inaugurating in the state of Goa during the season time. During the peak season, there's a lot of traffic on the road. So we decided that we should have small jetties from Panjim, from whether it is Kandolim, whether it is Alna. Our local people can sit in their small boats, catamarans, and come via the route of these rivers and connect to this very important religious place in India. The connectivity from Panjim up to Old Goa, 20 seaters, 40 seaters, 100 seaters, they can just sit. Our local people, the Indian tourists, the foreign tourists, and all the other people can come to get connected via the mode of transport can be waterways, thereby decongesting our roads. गोवा का टूरिज्म यदि बढ़ना है तो इनलैंड वाटरवेज हमको एक्टिवेट करनी पड़ेगी. ऐसे फ्लोटिंग जेटी भी हर जगह हमें टूरिज्म को बढ़ाने के लिए डालने पड़ेंगे और इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने से हुई है. कुल मिला के भारत सरकार की ओर से 11 करोड़ के खर्च से और 2 जेटी भी निर्माण करना है. पंजिम में हो गई, ओल्ड गोवा में आज हो गई, चपोरा नॉर्थ गोवा और डैम्पो हाउस पंजिम, ये दोनों का काम ऑनगोइंग है. इसके बाद में और 2 जेटी हम इसी कार्यकाल में, माइकल हमारे पोर्ट मिनिस्टर रहते हुए और आप शिपिंग मिनिस्टर और पोर्ट मिनिस्टर, इसी के साथ में विद इन शॉर्ट स्पैन हम जल्दी ही इनका इनॉग्रेट करेंगे और विच विल गिव द बूस्ट for the tourism purpose, also for the inland waterways. नेम गुटलावन पणजे मांडवीत कसलें बांदकाम करतात काय म्हूण वाल्मिकी नायकाचो प्रस्न. जेटी, ऑडिटोरियम काय ऑफिस बांदतात? मांडवीतूच कित्याक बांदतात काय म्हूण हायकोर्टांत याचिका पाविल्ली. बांदकामाचें इन्स्पेक्शन करात म्हूण हायकोर्टान ऑर्डर दिले उपरांत GCZMEन इन्स्पेक्शन केलें. Directed court, High Court has said, CCZME कितें करता? You are supposed to give permission directly. प्रायवेट इंट्रस्ट जे आसा ते कायदो तोडून इल्लिगल डेव्हलपमेंट्स करताले. पूण आतां आमी पळयलां सरकारूच स्वता इल्लिगल डेव्हलपमेंट करपाक प्रयत्न करता. ही बिल्डींग जी आसा ही जमनीर ना, ही दर्यान भितर बिल्डींग बांदपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी कित्या खातीर, कोणा खातीर? आय हॅव नो डावट की ही बिल्डींग जी बांदिल्ली आसा इट इज ओन्ली फॉर कॅसिनोज. जर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक ऑफिस जाय आशिल्लें, पणजेन ऑफिस दवरपाक भरपूर जागे आसा, दर्यान बिल्डींग बांदपाची गरज कसली तुमकां? हाजे प्लॅन्स तुमी पळयात. कितलेशेच रूम्स आसा, कितलेशेच ऑफिसां आसा, कितलेशेच एक 300 काय 400 लोकांचे ऑडिटोरियम आसा. म्हाका एकूच प्रश्न आसा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक 400 लोकांचे ऑडिटोरियम कित्याक जाय हांगा पणजेन? सावंत सरकार रीण भरवण जालां. महामंडळाचो 200 कोटी फंड उखल्लो. गोवा बोर्डाच्या परीक्षेच्या भुरग्यांचे पयशेय खाले. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाचो आरोप. सरकार रीण 3,354 कोटी दाखयता. तें खरें आसा 4,200 कोटी वयर. कॉन्ट्रॅक्टरांची 410 कोटींची बिलां आसात. इतलें आसून सरकार अर्थीक शिस्तीचे दावे करता म्हूण गिरीशाची टिका. कशें करून हे लोन्स काढून सरकार चलयतात
डे टू डे खर्चाक सुद्धा हांकां लोन काडपाक पडटा आनी सरकार चलोवपाक पडटा. हातूंतल्यान कळोन दिसता की गोंयची आर्थीक परिस्थिती ह्या सरकारान खंय पावयल्या ती. सो काँग्रेस पार्टी ह्या जो PR एक्सरसाइज जो मुख्यमंत्र्यान केला फटिंगपणा करून एक फटिंगपणा प्रोजेक्ट केल्यात लोकां मुखार, ताका आमी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट करतात. काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट द सेल्फ सर्टिफाईड क्लेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. त्या भायर कॉर्पोरेशनाचे जवळजवळ 200 कोटी सगळ्यांकडल्यान सरकारान आपल्या अकाउंटान ट्रान्सफर करून घेतल्यात, ते हांगा रिफ्लेक्ट जालना. हें जर सगळी एड केली जाल्यार आमची टोटल जी लायबिलिटीज आसतली, टोटल जो बोरोविंग ह्या वर्साची आसतली ती जवळ जवळ 4200 कोटीच्या मायज आसतली. कोविडाच्या परिस्थितीत 12वेच्यो परीक्षा रद्द करपा विशीं सुप्रीम कोर्टान केंद्र सरकाराक विचारला. केंद्रान कोर्टाक जाप दिवंक 4 दिसांचो प्राझ मागला. निर्णय बुधवारा 2 जून म्हणल्यार जातलो म्हूण सरकारान कोर्टाक कळीत केलां. 12वेच्यो परीक्षा रद्द करच्यो म्हूण 300 भुरग्यांनी सरन्यायाधीशाक पत्र याचिका धाडिल्ल्यो. केंद्राच्या निर्णया प्रमाण गोंयचें कितें तें थारतलें. कोर्टांत निकाल प्रेस्तारा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. तामिळनाडूचो अर्थमंत्री आनी महाविनाचें वाजलां. GST कावन्सिलांत गोंय आनी बाकीच्या ल्हान राज्यांक किकोत आनी इन्सुल्तार केले म्हणून महाविनान राजनाचो निशेध केल्लो. राजनान माफी मागची म्हणून मागणी. माफी उरली कडेक राजनान 2 पानांचो स्टेटमेंट काडलो. चूक कसलीच ना जाल्यार माफी कसली काय म्हणून उपराटो प्रस्न. I am astonished by the clarification issued by the Finance Minister of Tamil Nadu, Mr. Tyagirajan. Such a learned person, I am not able to understand, is using such intemperate language and choosing to trying to redefine the whole constituted GST Council. I am very happy that his fellow Tamilians have tweeted in my favor saying that he should ask an apology from Goa. He should ask an apology from the Goan people. So Mr. Finance Minister, please, of Tamil Nadu, please clarify what you exactly want to say. You look like totally a confused person. On the one hand, you say that this is not worthy of response what I say, and on the other hand you issue a 2-page clarification. What does it mean? That you are deeply disturbed by your own utterances. Accept what you have done is wrong. Retract. I have no ego whatsoever. I say it happened on the spur of the moment. As I said in the GST Council, I choose to forgive you. I will not take it as an offense. Let us treat the chapter as closed. But you want to carry it forward and move forward. You will only land in more trouble.
जीवार उदार पांडून धनियाच्या फामिलीचो जीव राखलो. पांडू नेत्रावळीच्या अमित नायकाचो पोसको सुणो. 8 वर्सां फाटीं ताका रस्त्यावेल्यान उखलून अमितान हाडिल्लो. अमितान अशी 60 वयर सुणी पोसल्यात. सकाळीं घरा सामकार जखमी सोरपान प्राण सोडिल्लो. ताका मारलो कोणे काय पळोवंक गेल्यार सोरपाचे विखबादेन पांडून प्राण सोडिल्लो. साडे 10 सुमार म्हाका म्हाजी डॅडी फाटल्यान आवाज आयलो की जिवाणे आसा. लागीं गेली जिवाण्याची. असं कळ्ळें की ऑलमोस्ट त्या जिवाण्याक कोणे तरी घास मारला 2-3 कडेन आनी जिवाणे लास्ट स्टेजीचेर आसा. सो हे आमी चिंतले कोणे घास मारलो, एक तरी पेट्यानच मारपा. आमगेर ऑलमोस्ट 60 कुत्री आसा. हांव जे म्हाजे सरावंडींग जे कुत्रे जे पेटे आमचे आसता तेंचे कडेन गेलो, सगळ्याक चॅक केलें. सो एक पेटो मिस जालो. तितू खातीर हांव ज्या जाग्यार तो बसता थंय पळोवपाक गेलो जाल्यार वायट दिसलें पळोवन की जिवाण्या बरोबरच हो पेटो तेंच्या लटाफटी खंय तरी हो पेटो मेल्लो आसलो. ज्या पेट्याक वाचोवपा खातीर 8 वर्सां पयलीं हांवें त्रास काडलो, वाचयलो. डॉक्टराक हांवें त्रास केलो. रातचे 1 सुमार सलायन लावपाक हाडप व्हरप पावोवप. आनी खंय तरी आयज म्हाजी फॅमिलीक, म्हाजी भुरग्यां वाचोवपाक, आमकां वाचोवपा खातीर ह्या पेट्यान खंय तरी आयज जीव गेल्लो आसा. कोविडाच्या महामारीत आपल्या जीवाची पर्व करिनासतना लोकां खातीर वावुरपी हेल्थ वर्करांचेर सरकाराचें लक्षच ना. सावंत सरकारान पोरू हेल्थ वर्करांक 20% पगारवाड दिवपाची घोशणा केल्ली. पगारवाडीक इतलो कळाव कित्याक लागता काय म्हूण आपाचो प्रस्न. जेन्ना घटकराज मेळ्ळे तेन्ना गोंय सरकाराक आपले स्वताचे निर्णय घेवपाचो अधिकार मेळ्ळो. पूण आमी पळयता की गोंयांतले बीजेपी सरकार आनी खास करून प्रमोद सावंत हे स्वता जावन गोंयाच्या बऱ्या खातीर कांयच निर्णय घेना आनी ते फक्त दिल्लीच्या हायकमांडाच्या विश्वासाचेर रावता. ह्या कोरोनाच्या काळान सगळ्यान जर तर कोणी वावर केला जाल्यार ते आमचे डॉक्टर, नर्सीस आनी हॉस्पिटलांनी काम करपी सगळे कर्मचारी जे दीस रात एकठांय करून प्रत्येकाक वाचोवपाचो प्रयत्न करता. आनी ह्याच डॉक्टरांक तांच्या सॅलरीन, त्यांच्या वेतनान 20% वाडीवता दिवपाचे, 20% इन्क्रिमेंट दिवपाचे सांगणे प्रमोद बाबान 1 वर्स फाटीं केल्लें. पूण ताजेर अजून निर्णय जायना. 1 वर्स लागता तुमकां हो एक बारीकसो निर्णय घेवपाक. तुम्ही तांकां फ्रंटलायन वॉरियर्स म्हणटा. हो निर्णय जाता तितले बेगीन सरकारान घेवचो. बीजेपी काँग्रेसीचे नगरसेवक एकठांय येवन काणकोणा 2 म्हयन्या फाटीं पालिका मंडळ थारिल्लें. आतां रोलिंगाचे पॅनल बेजार. आमदार, प्रशासन, सीओ कोणूच खंय तांचें कांयच आयकूंक तयार ना. मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंटूय दिना. सरकार पक्षाक तेंको दिवन फायदो कितें? 2 म्हयने पळयतले, ना जाल्यार दुसरी वाट धरपाची तयारी. एकलो नगरसेवक तर विधानसभेचे तयारेक लागला. प्युअर आमी जायत जाण हितून काँग्रेसमॅन आसून बसून आमी बीजेपी केली कित्याक आमकां बरे भशेन लोकांक सर्वीस करपाक जाय, गव्हर्मेंटाक सपोर्ट जाय म्हणून. आनी सगळें केलें आसतना बसून आयज आमकां म्युन्सिपालिटी चलोवपाक इतले त्रास जाता की आमकां खंयच्या सायडीन आमकां सपोर्टूच मेळना. आयज आमकां इतले त्रास जाले, लोकांक काम जायना. इंजिनियराक सांगलें इंजिनियर एस्टिमेट करना, सीओ सांगलें तो आनी कितें रूल दाखयता. खबर ना तर कित्याक मेळना म्हणून. आमदारान सांगलां आपण घेवन वयता म्हणून, आजून तो सीएमओ कितें जाला ते कोविडाक लागून बिजी आहा, हिंगा आहा थिंगा ताका लागून मातशें आमी म्हूण समजून घेयलें. पूण काम तरी जावपाक जाय न्हू. आनी आमकां कसलीच काम सांगलें आज वचून जाल्लें नाय. त्या खातीर म्हाका एक दिसता कितें ह्या फाटीं हांवें मुखार वयचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक बीजेपी तिकीट म्हाका दिवची तिगांनी लागून. कित्याक आमी बीजेपी खातीर खूब काम केल्लें आसा. वयर आमगेलो पणजे सावन येता हिंगा मिटींग घेता तिगांली. आनी तो कर्मकार देंवचे पयलीं तिगांय 3 कडेन धांवताय परते. कित्याक प्रत्येक फावटी आमी बीजेपी खातीर रावप, काँग्रेसी आमदार येवप, तो बीजेपी घेवप आनी आमी सामकी त्रासां पडप, सगळे लोक त्रासां पडप अशी परिस्थिती जाली आसा. अशें व्हडले पॅनल बीजेपीचे आसता खंयचे कांयच डेव्हलपमेंट जायना जाल्यार बीजेपी पॅनल करून फायदो कितें रे? कांयच फायदो ना न्हू.
मग तेन्ना आमकां विचार करचो पडटलो. इलेक्शन लागपा पावला न्ही, इलेक्शन पावतना विचार करचो पडटलो. हांव सांगता 1 ते 2 म्हयने आमकां विचार चेंज करचो पडटलो. आमकां सगळ्यांक एकसन, कारण आमी जे आहाय ते सगळे एकसंघ आहाय. ना जाल्यार आमी रमान सांगल्या भशेन आमगे पॅनल आमी घडोवपाचे. आमी सपोर्ट कित्याक करपाचा बीजेपीक. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. केंद्रान कोटपा कायद्यांत दुरुस्ती करची, तंबाखूची मरणां उणें जातलीं म्हूण नोट संस्थेचो दोतोर शेखर साळकार मागता. राज्यांनी वेंडर लायसन्स दिवंक सुरू करची. कोण खंय कितली तंबाखू उत्पादनां विकता, शाळा स्कुला लागसार विकतात काय ना ताचोय डाटा मेळटलो. तंबाखूचेर टॅक्स वाडयात, येणावळ वाडटली म्हूण संवसारीक तंबाखू दिसा दोतोराची सुचोवणी. It's my sincere request to the central government to make up proper amendments to the COTPA Act, which is suggested by all the NGOs who are working in this tobacco field, because that will help in reducing the burden of tobacco deaths in the country. Because we have seen that since the inception of COTPA, there is almost 6% drop in tobacco consumptions all over India, which is a huge number in terms of the number game. Vendor licensing is a state subject, but Centre has issued a guidelines. I request all the states also to take this very sincerely and do this vendor licensing so that they have a proper data is where this how much tobacco is being sold. Also important part is to control the in and around the school licensing, which so that the children or the students are not coming in easily available this tobacco sticks or in chewing also. And my last request is to have a proper increase in taxation on the tobacco products, all tobacco products, so that government gets a huge amount of money which can be used in this COVID times on the treatment of the COVID. If you are a smoker and if you get a COVID and if your lungs are involved, then only God can save you. कोविडाच्या महामारीतूय दिवाडेच्या रोहन हरमलकाराचो लोकां खातीर वावर चालूच. WRDच्या फाटीक लागून ताणें दिवाडेच्या खावटे पडिल्ल्या बांदाचें काम जाग्यार घालूंक सुरवात केल्या. गांवांत कोविड पातळूंक जायना म्हूण दिवाडे गोलती नावेली आनी सामातायश पंचायतीक बरोबर घेवन रोहनान मास्क सॅनिटायझर वाटले. आयज आमचे रोहन गांवांत मास्क आनी सॅनिटायझर वाटपाचो जो प्रोग्राम दिवाडे दवरलेलो आसा, दोनूय पंचायती एक जावन दिवाडेच्या पंचायतीन तेणें जो प्रोग्राम दवरलेलो आसा, हांव ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जे मालाला ते गोंयांत खात्यान कितें म्हणटा ताका 2-3 फावटी पडल्या, थंय ताणें ते जय हाडून जावं ही बीन घेवन ते फावटे पळोवन बांदपाचें डिसिजन घेतलें. दिवाडेन जायत्यो केसी वाडलेल्यो आहा आनी आमचे भुरगे जे आमचे सारके सारके काळजाचे इश्ट जायते भुरगे आमचे दिवाडेचे एक्सपायर जाल्या. की आमी आतां एक प्रयत्न केला की मास्क आनी सॅनिटायझर प्रत्येक सगळ्यांच्या घरांनी हे आमचे जे वॉलंटियर आसा, हे आमचे भुरगे आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा, सगळ्यांक हे जी वस्तू दिवन प्रत्येक घरांनी आमी पावयतले आनी तेंच्यांनी तेंची जिवाची काळजी घेवची. कोलारा प्रॉब्लम जाल्ल्या दोनूय पंचायतींनी आमकां बरें सपोर्ट केले आनी तशेंच आमच्या आमदारान नोट जो आसा आमकां तो आमदारान नोटूय दिल्लो आसा. CM बाबा कडेन वचोन हांवें अपॉयंटमेंट घेवन CM कडेन उलयलें. तिमलो मायनिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चरान मडगांवकारांक ॲम्ब्युलन्स दिल्या. महाराष्ट्राचो BJP आमदार प्रसाद लाडान गोंयाक 50 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिले. म्हापशें BJP मंडळान फ्रंटलायन वर्करांचो भोवमान केलो. पणजे पार्क प्रायम हॉटेलांत गरजूंक 7 जून मेरेन फुकट जेवणाची वेवस्था केल्या. कोविड वचचो म्हूण म्हापशेकारांचे बोडगेश्वराक गाराणें. गोंयभरच्यो कोविड आदाराच्यो एक खबरो. म्हजो एक खूब बरो आनी लागींचो इश्ट स्वर्गवासी बाब राजेश तिमलो, म्हाका याद जालें की हांची एक ॲम्ब्युलन्स ही ते आसतना तांणी सुरवात केल्ली लोकांच्या खातीर आनी ते गेल्या उपरांत ती बंद आशिल्ली. तांची घरकान्न हांकां हांवें संपर्क केलो, कॉन्टॅक्ट केलो आनी रिक्वेस्ट केलो तांकां की ही जी ॲम्ब्युलन्स आसा ही लोकांच्या वापरा खातीर तांणी दिवची. तांणी व्हड मनान ही ॲम्ब्युलन्स आमकां दिली. ही ॲम्ब्युलन्स आज आमी मडगांव शारान भितर लोकांच्या सेवेक, लोकांच्या सर्विसा खातीर आमी उपलब्ध अवेलेबल करून दिल्ली आसा. जर्मनी मेडचं कॉन्सन्ट्रेटर आहे, यामधून 10 लिटरचं हे कॉन्सन्ट्रेटर आहे आणि एका वेळेला 2 लोकांना यातून ऑक्सिजन देता येतं
आणि त्याचं जवळजवळ एका मिनिटाला 93% ऑक्सिजन ते जनरेट करतं हवेतून. त्यामुळे हे अतिशय उपयोगी आहे. ग्रामीण भागात सन्माननीय अध्यक्षांना मी सांगितलं की ग्रामीण भागामध्ये साप चावला, विंचू चावला तरी ऑक्सिजन लागतो. उद्या करोनाचा काळ संपल्यानंतर देखील हे आपल्या कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल. फेस 1 जी असली अशा वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीक तांच्यांनी PPE किट आसत, सॅनिटायझर, मागीर मास्क, फेस मास्क हे बऱ्याच वेळार ते पण ते केन्नाच आपलें नांव सांगपाक जाय अशा पद्दतीन नाका. ह्या वेळारूय तेंचें म्हणणें आसलें की आपण दिता आनी चल्लो म्हणून. जे लोक आपले लायफ रिस्क करून कामां करता तांकां लागून हो कार्यक्रम आमी आयज दवरलेलो. तशेंच आमी फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी म्युनिसिपॅलिटी आनी हेल्थ डिपार्टमेंट हिंकां 5 डिपार्टमेंट्साक आमी फेलिसिटेशन, सर्टिफिकेट्स आनी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आमी आयज दिल्या. कारण तेंच्यांनी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड म्युनिसिपॅलिटी आनी पुलीस फाटले 1 वर्सभर तेंच्यांनी काम करीत थ्रू COVID-1 तशेंच कोविड 2nd वेव आयज मेरेन ते काम करतात. सगळे मेडिकल असोसिएशन, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, अनेक सामाजिक संस्था हे सगळे जाण प्रयत्न करतात आपापल्या परीन कोविडची महामारीचो तीव्रता कमी जावची आनी लोकांका त्रास कमी जावचो म्हणून. पण जाय तशी यश मेळोंक ना आनी मेळना. प्रत्येक खंयचीय गोष्ट जी आसता आमी जी करतात ताका देवाचे एक अधिष्ठान आसचें पडटा. ही एक भाबडी आमची संकल्पना म्हणा किंवा भाबडो आमचो विचार म्हणा. ह्या देव बोडगेश्वरा कडेन एक उलो मारपाक गेल्ले सगळ्या म्हापशेकारांच्या वतीन की तेणी आमकां आमच्या सगळ्यांचें रक्षण करचें ह्या कोविड महामारींतल्यान. आमचें म्हणटा आसतना आज ही जगभर महामारी पसरलेली आसा. आपले जे कितें प्रखरता आसा, आपली जी कितें देवाची जी कितें शक्ती आसा ती शक्ती तेणी दाखोवन दिवची. पणजे पार्क प्रायम हॉटेलान गरजूंक 7 जून मेरेन फुकट जेवणाची वेवस्था केल्या. गरजू लोक दिसल्यार खंय ह्या फोन नंबराचेर कळीत करचे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.